एग्री जालो तर सीएम म्हणटा वी आर नॉट एग्रीड. आमी ॲप आनी जे कितें आसा पळय ॲप एग्रिगेटर्स आमी एग्री ना तेका. आज जी मिटींग आपयल्ली इट इज जस्ट अ फॉर्मलिटीज. ही फॉर्मलिटीज करपाक मिटींग आपयल्ली. आमचे ग्रिवेन्सीस जे आसले पळय ते आमचे आयकून घेवंक ना. तेंच्यांनी आमकां 12 आपयल्ले, 1:30 आमकां भितर घेतले तेंच्यांनी. बट आमकां जशें आमी जे पॉयंट मांडले आमकां बेश्टे राव करून दवरले. देर इज नो सोल्युशन. हेजेर कांयच सोल्युशन जाता. ही फक्त दाखोवपाक मिटींग आपयली की सीएमान जावं मिनिस्ट्रीन मिटींग आपयली आनी हे आमी एग्री जाले म्हणटा. वी आर नॉट एग्री. आमी गोवा मायल्साकूय खंयचे कॅब एग्रिगेटर येता ते जावचे टॅक्सी आमकां नाका. सो कितें आहा ते सीएमान आमकां एक 15 दीस परत तेणी सांगला हे घेता म्हणून. बट आजुनूय हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता आमी रस्त्यार बायले भुरग्यां घेवन देंवच्या पयलीं हेजेर सोल्युशन काडचें. एप बेज म्हणटा ती आमच्या मदीं झगडी आनी हे मेन म्हणटा ते आमी ताका सांगूनय दिलें की एप बेज जी आसा पळय ती इनलिगल. देर इज नो लायसन्स टू प्रोवायड. RTI आमी मागोवन घेतलेल्या सगळ्या मागोवन घेतल्या. इट इज इनलिगल. ते सुद्दां सीएमाक आमी दाखोवन दिले. आमचे डिमांड इतलेच आसा स्क्रॅप करचे. गोवा मायज नो कॅब एग्रिगेटर जे आसा पळय दॅट शूड बी अ स्क्रॅप. आनी सगळे आमदारा कडेन रिक्वेस्ट करता आमदारा कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन हांव हात जोडून प्रेसा मात रिक्वेस्ट करता आमकां आमच्या भितर झगडी लावं नाकात. आमी एग्री जावं नात. सीएमान कितें म्हणलें 1 म्हयनो तुमी स्टडी करा, तुमी जॉयन जाय तेका. मात आमी सांगता आमची एक सुद्दां गाडी तांकां जॉयन जावचें ना. आतांच सीएमाक आमी सांगता की आतां ते झाड धाकटें आसा 1800 गाडयो आसा त्यो आनी 33,000 गाडयां कडेन जर आमी तेंचे कडेन वच म्हणटा शक्य जावचें ना. सरकारान विचार करचो की आमी गोंयकार आमी कोणाचे बाबा तुमी आमकां पयशे दिवना गाडयो. आतां आमचे पळय चलता न्हू स्टँडाच्यो गाडयो तश्योच चलनी. मायकलांनी उलयले बाबा स्टँडार तांकां पिकअप दिवना. सीएम म्हणटा तेजेर आपण विचार करता. डिस्कशन करूया 1 म्हयन्यान परत मिटींग. गोवा मायल्स टॅक्सी चलता ते खंयच्यो गोंयच्यो तेणी सांगल्या त्यो इल्लिगल. गोंयच्यो तो सांगता गोंयच्यो म्हणून. मात तेजे ड्रायव्हर आसा ते गोंयकार. कोण ड्रायव्हर आसा ते गोंयकार. टॅक्सी ओनर कोण? टॅक्सी ओनर पळय आमी डिटेलान वचोंक ना. ओनर कशें आसता मायट बी गव्हर्मेंट सर्वंट एकल्यान 4-4, 5-5 गाडयो घेतल्या आनी ह्यो भाड्याक लायल्या. तो 3 कडेन आर्ग्युमेंट आहा तुमचे रेंट कॅब प्लस एक्टिवा आहा तुमच्यो सगळ्यो भाड्याक आमचे कडेन ना. गव्हर्मेंटानूच कितें केलां पळय तुमकां पयलीं एकलो गाडी एक घेतालो रेंट बायक अशें एक. आतां गव्हर्मेंटान रेस्ट्रिक्शन केलें 5 घे म्हणून. सामान्य मनशा कडेन 5 गाडयो घेवंक जायना. हितून कोण तरी पयशे इन्वेस्ट करता आनी ताका 5 गाडयो घेवंक जाय. अरे आमच्या गव्हर्मेंटाची एकूच डिमांड आहा आमी पळय सेल्फ एम्प्लॉयड आहा पळय ते आमकां सेल्फ एम्प्लॉयडूय दवर. आमकां कोणाच्या अंडर आमकां कोणाचे नोकर करूं नाका. आमी सेल्फ एम्प्लॉयड आनी आमी स्वाभिमानान रावता पळय आमकां स्वाभिमानान रावनी. आनी आमी ताका जॉयन जावचे ना. आमी कोणाकूय जॉयन जावपाचें ना आनी आमकां गोवा मायल्सूय नाका. फक्त खबर आमी एग्री केकाच सांगना. आमच्या पयलो जो गोवा मायल्साचो डायरेक्टर आहा ताका आपयन येयला हांग भायर दवरल्या डॅडर. पूण तेगे सगळें आयकलां पूण आमगे कांय आयकलो ना सीएमान. हांव मागोता सीएमा हें जी मिनिस्ट्री आहा ते कडेन मागोता आनी सगळे MLA कडेन मागोता जे आमचे गोंयकारांच्या पोटाचे पांय दोश न्हू म्हणून. आनी हे गोवा मायल्स पळय आहा तें स्क्रॅप कोच म्हणून हांव तुका हात जोडून मागोता सगळ्यां कडेन. तुमी हें स्क्रॅप कोचें आनी आम गोंयकारां सुसेट दिवचो. ही झगडीं तुमी घालची न्हय म्हणून.